बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली सुरेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो म्हणटा दावीद राय किर्तन 20:3 ह्या किर्तनांत. सुरेस्पराच्या घरांत ताच्या मोगान सदांच आमी रावूंक आशेत हांव. आनी ह्या खातीर बोपू सक्रामेंतांत जेजू आज आमच्या मदें हजर जाता आसतना ताचे ते आमचो मोग आमी व्यक्त करून गावया गीत तुजो मोग करता सोम्या तुका अर्गां दिता धन्या. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 17 पान संको 20 आनी 8 पेज 28 ये 17. तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया.
पोपोवी सक्रामेंताच्या सन्निधानांत ताचे आराधन करचे, ताची स्तुती गावचे, ताका महिमा दिवचे कितले संतोषाचे जावन आसा. कीर्तन 60 आनी 5 ह्या कीर्तनांत देवाच्या देण्या खातीर दावीद राय अर्घां दिता. तो अशें म्हणटा, देवा सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो. सियोनांत आमी तुजी स्तुती करूंक फावो, कित्याक तूं आमचें प्रार्थन आयकताय आनी सगळे मनशाकडू तुजेशी येता. आपल्या पातकांचें वजें घेवन येता. आमचे गुन्यांव अगणीत आसात, पूण तूं ते भक्षिताय. दावीद राय स्वस्थ सांगता, मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी आमच्या देवा सरशी येता आसतना, आमचें वजें घेवन येता आसतना, आमची पातकां घेवन आमी येता आसतना ताचे तावन आमकां लाभता बोक्सांनी. बोक्सूंक सुद्दां देव जावन आसा. आनी मुखार तो सांगता, ज्या मनशाक तूं विंचून काडताय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय, तो मनीस खरोच भागी. पूण आमकां हांगासर आनीक विशय तो सांगता, आमी देवाक लागीं सरच्या की सडीत मापान देवूच आमकां लागीं सरता. ताका तो म्हणटा, ज्या मनशाक तुमी विंचून काडता आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय, देवूच आमकां ताच्या लागीं हाडता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी ताच्या लागीं येवच्या की सड तोच आमकां ताच्या लागीं हाडता आनी तें आमचें भागीपण जावन आसा. म्हणटा तो मनीस खरोच भागी. तुज्या घराच्या, तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी धादोशी जातले. देव आमकां ताच्या पवित्र स्थानाक हाडटा. मोगाचेर ताच्या हजारपणां हाडटा आमकां धादोशी करच्या खातीर, आमकां आशिर्वादांनी भरच्या खातीर. कित्याक तो म्हणटा 5व्या वळेन, तुज्या विस्मिता वरवीं थारान करून तूं आमकां जाप दिताय. देवा आमच्या थारोवका सगळ्या संवसाराचो बरवसो तूं पयशेल्या दिपाचो लेगून. आमचो मेस्तनचो बरवसो आमचो देव जावन आसा. ते वळखून घेवन आज आमच्या सम्याक आमी वंदिया, ताची महिमा आमी गजोवया, ताचो वैभव आमी परगटया. गावनी गीत वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B81, पान संको 70 आनी 9, पेज 79, हिम नंबर B81. सर्वेस पोरा ताका नावाडया, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो परगटया. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाडया, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगटया. आम्हा सर्वांक ताच्या वर्त्या मोगान पोसो, राखून सांबाळ बसो, कृपे देण्याने बरसो आमचो सगळीचो बाप. त्या बापाक आमी अर्घां दिवन उल्हासान ताची स्तुती गावया, ताका वाखाणया. गीताचे गावया मधुर नादा, गावया स्तुती ताची उल्हासा. बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो, बाप तो अदीक मोगाचो. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाडया, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगटया. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाडया, महिमा ताची गाजोया, वैभव ताचो प्रगटया.
आमचो देव बळवो जावन आसा, तो वर्तो जावन आसा, रायसो राय धनी असो धनी तो जावन आसा. ताका सर मान होगळाप स्तुती फावो आतां आनी सदांखाल. देवानी राय तो बळवंत वर्तो, रचणार सर्गा संसारासो, महिमानी स्तुती वियोलविण्याचेरी, वंदन ताचे चरणी. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या, महिमा ताची गाजोव्या, वैभव ताचो प्रगट्या. वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या, महिमा ताची गाजोव्या, वैभव ताचो प्रगट्या, वैभव ताचो प्रगट्या, वैभव ताचो प्रगट्या. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका बापा, उगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएका देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज आमी नियाळ करचें देवाचें उतर लुकाच्या वंदेला तावनू अवस्वर 12-15 ओळ. Luke chapter 12 verse 15. जेजू लोकांच्या जम्याक म्हणालो, पळया सर्व थरांच्या अबस्वार्थतावनू अलग रावोंकू सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत मुंबयंत गोरेगांवांत हांव रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार एकलो भाव सुमार 70 वर्सां प्रायसो म्हाका मेळोवंक आयलो, पर्सनली उलोवंक जाय म्हणून. आनी उलयता आसतना तो सांगूंक लागलो, फादर, म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें सक्कड गरजेचें आसा तें सक्कड हांवें केलां. म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांकय जाय पुरतें सक्कड आसा, पूण म्हाका एक म्हज्या जिवितांत ना फादर म्हणलो. हांवें म्हळें, कितें सक्कड आसा म्हणटाय आनी एक ना म्हणटाय, तें कितें बा म्हूण विचारलें. ताका तो म्हणूंक लागलो, म्हाका समाधान ना फादर, म्हाका शांती ना, आनी त्या खातीर हांव आयलां. शांतीची वाट म्हाका दाखया म्हणलो तो. ताणें तें सांगता आसतना म्हाका उडास आयलें उतर. आत्तां आमी आयकल्लें तें जेजून सांगलें तें उतर. सवथराच्या अबस्वार्थतावनू अलग रावोंक सत्राय घेया. जेजून एक सत्राय हांगासर दिल्ली आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ती सत्राय ही जावन आसा की मनीस कितलोय ग्रेस जावयेत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मनशाची ग्रेसकाय, मनशाचें धन दिर्वे संपत्ती, स्थान मान पदवी अधिकार म्हाका हें कितेंच मनशाक खरें समाधान दिवंक शकना म्हणून जेजू स्पश्ट सांगता. सबारपोटी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना असले एका सूख चिंतपांत आमी जियेता. आमी चिंताव की कितें सक्कड ह्या संवसारांत म्हाका जोडूंक जाता, साथ जाता, तें सक्कड हांवें आपणायल्ल्या वरवीं
म्हाका शांती आसा, म्हाका समाधान आसा. पूण म्हाका न्हू तें आपणायतना जर तर आमी अबस्वार्थाक वळोवंक जाता. अबस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीड म्हणटात इंग्लिशांत. ताका आमी वळोवंक जाता जाल्यार म्हाका भाव भयणीनो खंडीत ते आमकां शांती समाधान दिवंक शकना. आनी ह्या वरवीं जेजून आमकां सांगली ती उतरां माथेवाच्या वांजेलांत बुडास करचे जाल्यार जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां दिरवीं पुजय नाकात म्हणटा. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता, सोर कन्ना घाल नागयतात, पूण दिरवीं पुजया सरगार. संवसारांत आमी दिरवीं पुजोवच्यान म्हाका मस्त बिजी आसता उगी ह्या न्हीज जावन सर्गाक ससनाच्या जिविताक भाळच्या तसली दिरवीं आमी पुजोवन आसा. एक सवाल आज आमकां विचारूंक जाय आसलें. संवसारांत मोगाच्या बाबरीन आमी तवळ तवळ आयकत हांव ग्रेस्त मनीस विशेष तराचे ग्रेस्त काय आसले, स्थान मान नांव सक्कड आशिल्ले जीवघात करच्या विशयांत सवाल आमकां मोतीन येता असले खबर आमच्या कानान पडटा आसतना त्या मनशाक कितें उणें आशिल्लें ह्या संवसारांत, कित्याक ताणें अशें केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो मनशा जिवितांत जेजून सांगच्या प्रमाणे आपलें आस्त बदीक ताची धन दौलत ताचें जीवन जायना. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा सहतराच्या अबस्वार्थतावन आमी अलग रावंक जाय. सांग पावल आमकां ह्या विशयांत भोव गुंडाळेची शिकोवन दिता. तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत, तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार अवस्वर 7व्या वळेंतावन तो अशें म्हणटा आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. वर ते सत मोगाच्या बाबन खालीच सतांनी आमी येता आनी खालीच सतांनी आमी फाटी वेतल्या. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगुरूंक आसा जाल्यार आमी धादोशीच सई, पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्याक सांपडटात. पळय म्हाका मनीस आपणाकच सांपडोवन घालता वंदोवण्या मुखांतर वडण्या मुखांतर ग्रेस्तकायेक लबदोन मनीस जेला मुखांतर. तर तो म्हणटा कित्याक दुडवासो मोगुसू सर वायटाचें मूळ. दुडू वायटाचें मूळ न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण तो म्हणटा दुडवासो मोग सर्व वायटाचें मूळ. सहतराचें वायट आमच्या जिवितां भितर सरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर दुडवाक आमी दुडवाच्या मोगांत आमी जियोंक फुडें सरता. ही आशा धरलेले थोडे तो म्हणटा भावार्थाच्या वाटेतावन पयसन गेल्यात. भावार्थाच्या वाटेतावन आमकां दुडवाची आशा पयस व्हरता आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यांत. देवाचें उतर मोगाचें न्हू सज जावन आसा. हें आमच्या जिवितांत आमी पळयत हांव, आमच्या भोंवती आमी पळयत हांव. तर आज जेजून आमकां दिल्ली ती सत्राय मोगाचें न्हू आमी आमच्या काळजांत घेवया. हो प्राजिताचो काळ भोव विशेश रितीन आमकां जागयता. आमच्या जिणयेंत कितेंय वाट चुकोवन गेल्लें आसा जाल्यार, आमच्या जिवितांत कितेंय संवसाराक लाभदोवन संगतीत आसले संगती आमच्या जिवितांत आयल्या जाल्यार ताका पाठ करूंक हो वर्तो काळ जावन आसा. आनी सोम्याक आमी लागीं सरूंक, सोम्याच्या मेठांनी आमी फुडें सरूंक, सोम्याची कृपा मागून ताचे तें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक मोगाचें न्हू हो प्राजिताचो काळ वर्तो काळ आमकां जावन आसा. तर आज ह्या आराधना वेळार तेंच आमी करया. सोम्याक आमचे तें आसले सहतराचे वंदोवण्यो, आमचे तें आसले आशा अभिलाशा, ह्या अबस्वार्थ कितें आसा ते ह्या वेळी समर्पण दिवया. सोम्याच्या मेटांनी फुडें सरूंक, सर्गीच्या वाटेन सोमकूंक सोम्याचो आदार ह्या वेळी आमी मागया.
अशी नका तू संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो राजबोडकी पदवी तुका नाका आस्पदीक दिर्वे सोधी नाका पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर सासणाच्या जिविताक मुखार सर खलिस्तांनी आमी ह्या संवसाराक आयलेल्या खलिस्तांनी आमी फाटी वेतल्या हे सदवळखून घेवन आमच्या दिसपट्या जिवितांत सोम्याक पयलो जागो दोनचियो असो मेसो आदार आमी मागया आमचेच मोडले काय हांगाना संसाराक येताना काय हाडले ना खाली साथानी आयल्या आमी वरूंक खायना आमचे संगी पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर सासणाच्या जिविताक मुखार सर ह्या संवसारांत कितें सखड आमी जमयता कितेंच आमच्या संगात येना येता तर आमचो आत्मो मात्र ससनाक च्या जिविताक भितरचो असो तो आत्मो त्या आत्म्याचो पोस आमी कशें करून आसा कूड आमची जाता धूळू माती तर कित्याक जळतात फोंडार वाती कूड आमची जाता धूळू माती तर कित्याक जळतात फोंडार वाती मेल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत मेल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत पाठ कर संसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीसर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर
सासनाच्या जिविताक मुखार सर, सासनाच्या जिविताक मुखार सर. ससनाच्या जिविताक मुखार सरूंक आमी अत्रेक आसतना ह्या वेळार आमची 37वा आमच्या काळजाच्या त्रेक आमची मागणी सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी देवाक अर्गां दिता. तांचे पासत आज आमी प्रत्येक सर मागता 9 वर्सां जल्मा दिवस आज आचरण करता. प्रायुश डिएल्मेडा ब्रह्मावार तावन जल्मा दिवस आचरण करता. शेल्ली सॅम खालिना तावन अबुधाबीताम एल्ड्रॉय क्वाड्रस 17 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता. दालन फुटाडो मुंबय तावन तशेंच वसई वेस्ट तावन जल्मा दिवस आचरण करता. लीना लॉरेन्स नोरोना ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. तशेंच तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. हांगासर सभाजनांनी तांकां लाभलेल्या सरतराच्या बरेपणा पासत कृपेदेना पासत आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. बरीं कामां मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात. शिकाप बऱ्या तरान पता पावल्या पासत अर्गां दितात. कुटुंबा जिवितांत आशिर्वादा वयर आशिर्वादा फावो जाल्ल्या पासत सभाजना अर्गां दितात. आज प्रत्येक जण आमकां अर्गां दिवंक सांगला. देबोरा मारिया डिसोजा, मिशेल विजय डिसोजा कनजार, मार्गरेट डिसोजा आनी कुटुंब कनजार, प्रवीण रोशनी डिसोजा कुलशेखर, डी मर्सी आज हांगासर अर्गां दिता. अनिता उडपी तावन प्रत्येक जावन देवाची काकुल्त अनुभव केल्ल्या पासत अर्गां दिता. जेरोम गोन्जाल्वेस कच तावन पवित्र तिंदादेक अर्गां दिता. बायोप्सी रिपोर्ट बरें आयिल्ल्या पासत प्रवीणा मेंडोन्सा गोंयांत तावन तशेंच सांतेकाटीतावन अर्गां पाठयता. ब्रान्स्टन सल्डाना कॅनडा तावन बरें काम लाभल्या पासत अर्गां दिता. आश्विन पिंटो हांचे सवय आमकां सम्यान केल्ल्या सर बऱ्यापणा सो आमी उडास करया आनी खास सांगता हांव तुका आमी अर्गां पाठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध सो पासत हांगासर आमकां सबारांनी मागोवंक सांगला. प्रत्येक जावन आज आमी परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत मागता. परिक्षेंत तांणी शिकलेलें तें बऱ्या तरान तांणी बरोवन बरे अंक बरे फलितां सोडच्या पासत पिडेस्ता पासत विविध तरांच्या कश्टां दुखां आसल्या पासत आमी मागता. तशेंच हांगासर मुखल्या दिसांनी आज सांजे तावन आराम जावनची रितीर आसा. कन्नडा रितीर कर्नाटकाच्या विविध कडेन तावन सुमार 200 लोक हांगासर रितीरेक आसतलो. त्या रितीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत रितीर दिवच्या भाव भयणी पासत आमी आज प्रत्येक तरान मागया. सबार कडेन आमचे रितीर जावन आसात. विविध फिरगजांनी ते रितीरे बऱ्यार थंयसर देवाच्या काकुल दिसो दये सवरतो अनुभव लोकांक जोडूंक कारण जावन दी म्हणून आज आमी प्रत्येक सण मागया. आमचे ते समाज आमी भेटोवन ह्या पासत मागता. मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा. सीमा कुएल्लो पालिमार तावन कॅन्सर तावन भलायकी मेळचे पासत आज हांगासर आमकां मागणी जाता. मेल्विन सिक्वेरा मुंबय तावन असो भेट तावन मागोवंक सांगलेलें आसा. रोशन नाजरेत बऱ्या भलायकी पासत लॅन्सी कॉर्नेलियो येयाड तावन आनी विशेष कुटुंबांत पासत मागोवंक सांगला. प्राज्वल मेंडोन्सा गोंयांत तावन हांचे सगळे आमची सर वैयक्तीक ते सभा कितें आसात पण मागोवंक सांगला. मागणी आमची बसयल्यांत ती सोम्या समोर आमी ह्या वेळी दवरया. तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या उडास कडून तांकां ससनाचो विशय आज आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास करता. मेर्सिन रॉड्रिगस, देवादीन सिरिल रोजारियो डिसिल्वा, तशेंच मागता आमी देवादीन सेबॅस्टियन आनी आलिस अरान्ना चेंबुरू, देवादीन जोसेफिन डायस मुंबय 25 वर्सांचो
उडास कडून आज मागता हांव देवादीन डेव्हिड सेबॅस्टियन डिसोजा आंजेलोरू मागता आमी देवादीन स्टीवन कुटिन्नो मुडबिद्री दुसऱ्या वर्साचो उडास देवादीन लिडिया जेनिफर बुतेल्लो मागता आमी देवादीन बी रेमेडियाना वाज लंडन जल्मा दिसाच्या उडासाचो आज मागता आमी देवादीन एवजिन रेगो देवादीन ॲग्नेस मिरांडा देवादीन थॉमस डिसोजा देवादीन पॅट्रिक रेगो कुटुंबांतल्यान उडास काडून आज मग्नेस जाता ऑजवाल्ड डिसोजा फाजेरी मागता आमी देवादीन विक्टर आनी जोस्पिन मेंडोन्सा उद्यावार देवादीन मार्क वाल्डर मेरी हिल देवादीन रेमेडिया मतायस कुंटल नगर हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नाचो विशय तांकां आमी आज मागया सस्नाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी नंतर प्रकाश संचय फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन. प्रवेश गीत सोम्याक दिनवसिया पान 54 ये 76. काकुळतीच्या पापा दया दाखवी पवी जिणेची येवंक कृपा लाभय बलिदान हे भेटून जिणी बदलून फावो कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक प्राचिताळाच्या पैनारा सावन पास्का फेस्ताक तयाराय करता काळजांनी मना नवी करता माया मोगान जियेवंक आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 104 तिसऱ्या वळींत देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष बरी जावं सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचे मन दवरात दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. बो पवित्र एवकरिस्ताक आमी येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराचे मुखामळ आमी सोदता सर्वेस्पराच्या संगतपणांत ताच्या मोगांत एक जावन आमी रावूंक अत्रेकता तसो आमचो अत्रेक ह्या वेळार ह्या आल्तरी समोर आमी दवरया खरेंच सोम्याक आमच्या जिवितांत सोदून ताचे तें आमी एक जावन रावूंक ह्या बलिदानांत प्रत्येक जावन आज आमी कृपा मागून घेवया. हें बलिदान सोम्याक मनवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली कितें पातकां आमच्या जिवितांत आसात आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या उणेपणा वरवीं क्लेसर पातकां वळखून बोक्साने आतां मागया. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर सोम्या जेजू संवसाराचो उजवाड जावन तूं आमचे मदें आसाय आमकां तुज्या उजवाडान तूं चलय क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर सोम्या जेजू संवसारा पर्यंत तूं आमच्या संगात आसा म्हणून तुवें आमकां बसयलाय आमी दिसपरते तुजे संगाता रावूंक तुजी कृपा आमकां दी
सम्या काकुतकर, सम्या काकुतकर, सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुजी काकूळट आमी खालतेपणी मागतां. प्राचिता वरवीं आमकां तूं नितळ कर आनी बऱ्या करणांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसले सडकळीक सांपड नासतना पास्काची परब संभ्रमूंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, आतां सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परसां पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटिल्ल्या भांगाराचीं वस्त्रां करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलोलो तो. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, ही परसां कित्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइशेन सर्वेस्पराक आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परचेक तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून ताचें निसांतन करचे खातीर ताणें तांकां पोसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नेकेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जायशें जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मोण बदलिलें आनी लोकांचेर ताणें धडूंक येवजिल्ली ती केस्त धडली ना. देवाचें उतार. देवाची व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महत्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार अजापां केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विस्नार मोइशे मदें पडलो आनी तांचो विबाट जायनाशें ताणें पेटलोलो क्रोध पालवयलो. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जो कोण ताका सतमनता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका समिया. जेजूचो देवांक सांगा लागलो, म्हजेच विशांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो म्हजे विशांत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जो हांव सरशीं जण धाडिल्ले ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हण न्हय, तुमी बाचाव जाय जय म्हणले खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जो हांव एक जळटो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी खुशी वेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जो हांव दिल्ले साक्षे प्रास व्हरती. बापान म्हाका करूंक दिल्यांत तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडलां म्हूण म्हजे विशांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकोंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तिंच पुस्तकां म्हजे विशांत साक्ष दितात. तर तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशीं येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशाच्या होगळापाक लबदल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांत हांव मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवांत हांव मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सतमानतल्यात? म्हज्या बापा उजेर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मैजेचेर तुमकां बरोवसो आसा न्हय, तोच मैजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मैजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात. कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशांत. पूण ताच्याच बरपाणी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात? देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बापान म्हाका करूंक दिल्यान ती कामां आनी हांव करीत आसां ती कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशीं साक्ष दितात म्हणटा जेजू. मोगाच्या आयच्या वांदेलांत सभार पोटी हो साक्ष म्हणलो शब्द आमी आयकलो. कसले साक्ष विशयान जेजू सांगता. एक पोटी एक कॉलेजीचो भुरगो तरणाटो एका पास्टरा लागीं वचून विनंती करी लागलो की म्हाका तुज्या ह्या पंगडाक ह्या इगर्जेंत म्हाका भरती जायचें म्हणून. तवळ त्या पास्टरान ताका डायरेक्ट भितर काणगोवना विचारलें ताका कित्या खातीर तुका अशें भोगता की तुवें हांगासर येवन भरती जायचें. साबार दुसरे इगर्जे आसात, दुसरे पंगड आसा, थंय कित्याक तुवें वचोन वचो. त्या देखून तो जाप दिवन म्हणालो की म्हज्या क्लासींत सबार भुरगीं आसात, विविध इगर्जेक वेचे विविध पंगडाचे भुरगे आसात, स्टुडंट्स आसात. पूण जी ह्या इगर्जेक येतात, ह्या पंगडांत आसात, तांकां हांव चड गौरव दितां. कित्याक तांचे नडतें, तांचे बिहेवियर, तांची जिणेची रीत म्हाका चड आकर्शीत करता. कितें विशेशता तांचे ते म्हाका दिसता. थोड्या तेंपात हांवूय चिंतून आशिल्लो म्हाका एका इगर्जेक भरती जायचें म्हणून, आनी त्या देखून हांवें ह्या इगर्जेक भरती जायचें म्हूण विसरून काडलें.
आयकून खुशी जाली पास्टराक आनी ताणें त्या तरणाट्याक ताच्या पंगडांत ताचे इगर्जेन भरती केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हणून. आमी कितें करता तें आमी उलोवच्या की सडीत मापान आमचे विशीं सांगतात. आनी जेजूय आज आमकां तें सांगता. जेजूची साक्ष कसली आनी तो म्हणटा की बापानच म्हज्या विशयान साक्ष दिला, मात्र न्ही जीं कामां बापान म्हाका करूंक दिल्लीं आसात आनी हांव जीं करून आसा तींच कामां म्हज्या विशयांत म्हाका खरेंच बापान धाडला म्हणल्या विशयांत साक्ष दितात म्हणटा. आमच्या दिसपत्र जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां खरेपणी ताका आमी साक्षी दिवंक आपयता. हांव सोम्याचो पाटलावदार, सोम्याक हांवें साक्ष दिवचें कशें जावन आसा. जर म्हजी कामां जें कितें हांव करता ती सोम्या विशयांत आनी एकल्याक सांगूंक शकनात तर मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत जावन हांव सोम्याक साक्ष दिवंक शकना. जें कितें हांव करता तें सोम्या विशयांत, जेजू विशयांत आनी एकल्याक कितें सांगता जाल्यार डायरेक्ट जावंक पुरो या इनडायरेक्ट जावंक पुरो कळीत करता जाल्यार खंडीत जावन म्हणयत हांव सोम्याक साक्ष दिवन आसा. एक बरयणार W.J. टॉम्स म्हूण ताचें नांव, तो म्हणटा, बी केअरफूल हाव यू लिव्ह. यू मे बी द ओनली बायबल समवन एवर रीड्स. तूं कशें जियेता ह्या विशयांत इल्लें सत्र आयकन घे, चिंतून पळय. कित्याक म्हळ्यार सबारांक पवित्र पुस्तक बायबल वाचून जेजूची वळख मेळची ना, तांकां साद जावचें ना. पूण तुका पळयल्लो तो एक तूं जावंक पावतलो एक पवित्र पुस्तक, एक बायबल जेजूची वळख दिवचो ह्या संवसाराक. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोमी आमकां स्वस्त सांगता, आमची हर एक कामां कितें आमी करता ती म्हाका बापान दिल्लीं तीं कामां गी, हे सवाल आमकां विचारूंक जाय. जेजू म्हणटा बापान दिल्लीं कामां हांव करून आसा आनी त्या वरवीं ते म्हाका साक्ष दितात. सोम्याचें तें येवजन कितें आसा म्हज्या जिवितांत ताका संबंद जावन म्हज्या जिविताचीं कामां हांव करून आसा गी, ताच्या मिसावांत हांव भागीदार जावन मुखार वचून आसा गी. ही व्हरती सवालां मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां विचारची आसली. तर आज प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. आमी करच्या हर एक कामांत, ल्हान जावं दी व्हड जावं दी, त्या कामांत मोगाच्या भाव भयणीनो खरेंच आमी सोम्याचे साक्षी जावन फुडें सरूंक, सोम्याची वळख एकामेकांक दिवं आनी ह्या मुखांतर सोम्या संगी आमची दिसपरती मेटा काडूंक. स्वीकार कर काणेक मोगाची आमचेर कृपेशिवर दैविक देणी सगळींची. स्वीकार कर काणेक मोगाची पोत आमचेर कृपे देणी दैविक देणी सगळींची. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुरी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदारा देवा, आमी तुजीं भुरगीं एकदम असक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतलीं आमकां नितळ कर आनी आमचे असक्तकायेक सदां तुजो बलिश्ट आधार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी देन वाचुया. वय आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मनां ऊस बारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दळबाराचो सर्वेस पोरतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Favartaso घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागताव सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकलोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर आमी मागतां अवंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान खामोनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारांतली आनी पिडेशिडेंतली कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उधार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जोजेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकता आमचे ते जगते आनी केस्तारी नसाव तुमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोठीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन व्हरचो तो. इसे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका पवना पूण उदानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी कळटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक खान जाताय. प्रार्थुया. काकुलदारा देवा जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिन वाचून बरवशान आमी हे मागणे करता. सगळी आमची पातकां भोगोस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सडवोन व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां तूं पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या भावन भयणीनो आज संजेर तावन हांगासर कन्नडा 3 दिसांचे रेतीर आसा. संजे 6 वरांक आराम जाल्ली. आयतारा दनपारा पर्यंत ती आसतली. तुमकां समेस्तांक ह्या रेतीर मोगाच्या पोवणे आसा. सुमार 200 लोक ह्या रेतीर 1000 जाता आसतलो. मैसूर तावन बेंगलोर तावन ह्या कर्नाटकाच्या विविध कडेन तावन प्राजिताच्या ह्या काळार सांगाता येवन सोम्याच्या त्या पाशा वचून नियाळ करूंक वैगोरतो अवकाश जावन आसा. तुमकां समेस्तांक ह्या रेतीर मोगाच्या पोवणे वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार म्हजो शिसांव कोणा शेता आपणाक इन्कार करून दी. कुरी सापलो कांदार घेवन तो
फाटल्यान म्हज्या येवदी कुसातय हांव पातयेणीक दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखां हांव कुसात पटलून दवरता